Just imagine. Just imagine. Just imagine. मेरी क्रिसमस माझ्या मोगाळ इश्टानो भावानो आणि भयणीनो. मेरी क्रिसमस. नातालांच्यो तुमकां हुनहुनीत परबी. जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन तुमचे हासपाचे वाशीन. इश्टानो, चर्चिल आलेमाव आपले झेडपीक घेऊन सीएमाकडे गेलो जिंकले त्याच दिसा आणि लोक म्हणपा लागले चर्चिलाचे झेडपी बीजेपी जॉईन जाता कितें रे. सकाळी इलेक्ट जावन एनसीपीचे आनी सांजचे बीजेपी. लोक म्हणी कितें बेस्ट एक व्हॉट्सएप कितें येयलें रोखडें दिल्लो. चर्चिल कितें आपल्या वोटरांच्या दोळ्यांक 2 पानां पुसतलो, पुसूंक सोदिता. अरे सेव गोवा म्हणपी चर्चिल पयलो मरे. तेणें हात दिला लोकांक आणि हात धरलाय बी लोकांचो. त्याच्या हातान घडयाळ ना, टिक 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 टिक, पण त्याचे पॉलिटिकल टायमिंग साम एक्युरेट. सदांच डार्क कलर सफारी घालपी चर्चिलाक सॅफ्रॉन कलर आवडटलो दिसता तुमकां? बेश्टेत कितें बेश्टेत. चर्चिल सध्या साम बेजार आहा ह्या सगळ्या हेजेर. आता सध्या कित्याक क्रिसमस न्यू इयर डिसेंबियर फेस्टीव सीजन चालू आहा न्हू, म्हणून तो मातसो हॅपी आहा. आय विल कॉल हिम अँड सी वॉट इज द मॅटर. तेका मेळपाक जाय, म्हाका उलोवपाक जाय. कळ्ळें तुका? सेकंड एपिसोड मरे आनी आजून चर्चिला कडेन उलयना. आय हॅव टू स्पीक टू हिम. चर्चिल आले माव. जस्ट इमॅजिन. हॅलो चर्चिल बाबा. हांव हे कितें आयकता? तू बीजेपी जॉईन जाता खंय झेडपीक घेवन बीन? आत्तां ते व्हॉट्सएप येयला मरे म्हाका. ना ना ते कोण मेसेज घाल हेजेर. कितें म्हणटा? कितें कितें बाबू कवळेकरान कितें घातला व्हॉट्सएपार नाका आसलेलें कितें? हॅलो हॅलो. त्या मागीर सांग प्रूफ केल्या कडेन आपल्याक नो मेसेज. ती पण हॅक जाला म्हणून सांगलेलें न्हू तेणें. ते कितें जालें? आसूं सोड तें. हांव तुका मागीर कितें करता जाणा ऑफिसान हांव पर्सनली येवन मेळटा तुका. तुजी प्रेस आहा न्हू आयज. हांव तुका ऑफिसान येवन मेळटा चर्चिल बाबा. ओके 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 बरें बरें ओके बरें ओके ओके ओके. हो आनी खड्डो कित्याक जीव खावपाक येता हिंगा ऑफिसान. जस्ट इमॅजिन. चर्चिलाक आतां हांव थोड्या वक्तान मेळटलोच नो डावट तेज्या ऑफिसान. पण आमी सरप्रायज जाले सामके जेन्ना दिगंबरान अशें म्हटलें मरे हे आपूण काँग्रेसीन आसत नासत कांय सांगू नजो. हें आनी कितें अशें दिगंबरान म्हणप? लिडरशिप कितें फुडलो प्रेसिडेंटाची बद्दल म्हाका हांवूच उरतलो काय कितें हाजेर म्हाका दुबाव आसा फाल्यां. हांवूच उरतलो काय कितें हाजेर म्हाका दुबाव आसा फाल्यां. हांवूच उरतलो काय कितें हाजेर म्हाका दुबाव आसा फाल्यां. काय काय ना न्ही कितें सांगता? दिगंबर असो सिंपल मनीस सामको. दिगंबर विल नेवर डिक्टेट टर्म्स इन पार्टी. आय नो डॅट. ही विल टेक डिक्टेशन बट ही विल नेवर डिक्टेट टर्म्स. ही विल टेक डिक्टेशन. I would like to resign from Congress as I feel that. दिगंबर तुमचे कॅन्डिडेट खंय पावले रे? कॅन्डिडेट आमचे पावना खंय तरी गेल्ले आसता. खंय तरी गेले आसतले. पळय मरे तांकां ती गोवा फॉरवर्ड नाल्यार बीजेपीन बी वचोंक ना मरे. दिगंबर 94% जाणटे आणि 6% यंग लिडर्स कोणाच्या पक्षान हा? आमच्या पक्षान. कोण रेजिनाल्डाक सॅक आनी पॅक करून घरा धाडपाक सोदता? कोण? तू काय लुइजीन काय राणे काय रवी? हू? ऑल ऑफ अस. ओ म्हणजे कोणाची जर जाल्यार तुमी सगळे ऑल ऑफ अस जॉईंट. ओ ही गेम. तू हालींच्या तेंपार फिल्डार बरो दिसोंक ना मरे म्हाका चडसो. येना तू भायर बीन कितें? वॉट्स प्रॉब्लम? वॉट हॅपन? आळस सोड आतां. आनी ते फाटी घेतलेले पळय म्हाजे 500 रुपया ते दी मरे दिगंबर. फाल्यां म्हणजे फाल्यां म्हणजे टुमोरो म्हाकाय खबर आहा. ते फाल्यां करून झेडपी इलेक्शन जालें. हांव कितें यूथ काँग्रेस? फाल्यां टिकेट मागीर दिवया फुडल्या वर्सा फुडल्या इलेक्शन. झेडपी इलेक्शन जालें. आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येवपाक जालें. आजून 500 रुपया दिनाय म्हाजे. आनी कितें आहा? आनी कांय ना. ते पयलीं 500 रुपया दी. ते म्हज्या हातान जाणा आसला हांव गेले म्हणटे. दिगंबर बाब
हे आता गोवा सरकारान पळय लिबरेशन फंड मागला पळय सरकारा सेंट्रला कडेन 100 crores लिबरेशन सेलिब्रेशन. तुका दिसना की सरकारान ते प्रत्येक आमदाराक अशें वांटूंक जाय पयशे थोडे थोडे सिनियरिटी प्रमाण अशें रे 2-3 कोटी 2-3 कोटी अशें वांटपाक जाय अशें दिसना. तें दिवचें अशें हांव दिवना जाल्यार तें दिवचें. हें बरें मरे तुजें. तुमकां लिबरेशन फंडांसून 2-2, 3-3 कोटी दिवपाचे सरकारान आनी म्हाजे 500 रुपया दिवपाक तूं फाल्यां करता. थँक्यू. थँक्यू. जस्ट इमॅजिन लुईझीन फलेर GPCC प्रेसिडेंट जाता म्हणून आयकता हांव अशें कानार पडलां. तशें जाल्यार आमगेल्या रेजिनाल्डाचें कितें जातलें रे. रेजिनाल्ड रावला काँग्रेसीचे जाणटे एक दीस तरी रिटायर जातले आनी रायटफुली एक दीस तरी एका दिसा खातीर तरी जायना आपूण GPCC प्रेसिडेंट नाजाल्यार ओपोजिशन लिडर तरी जातलो. पूण हे काँग्रेसीचे जाणटे दिसान दीस यंग जायत आहा. कितें खाता म्हूण कोणाक खबर. रेजिनाल्ड तुजेर कोण प्रेशर हाडटा. कोणें सांगलें तुका उलोवं नाका म्हणून. म्हाका कोणाक कापास्ताय ना सांगपाक तूं उलयनाक म्हणून. हांव उलयना म्हणल्यार चड उलोवपी. बेश्टो चड उलोवपी म्हणटा आपूण. प्रूव कर मरे. म्हाका सांग वोटरांनी तुमकां सामकी फाट दाखयली ZP इलेक्शनाक. कित्याक. आमगे वोटर आमगे मातशे नो वी डोंट नो. टेल अस. वोटरांक कितें तरी जाय. पयशे जाय. हय. तुमी वांटूंक पावले ना कितें. ZP इलेक्शना आदल्या राती लायट वयताली मरे परतून. हय. नॉट ऑल वोटर एक्सपेक्ट पयशे. रेजिनाल्ड प्लीज नोट नॉट ऑल वोटर्स. हे डायरेक्ट वोटरांक पयशे जाय म्हणूं नाका रे. ताका बरो वर्ड दी पळया. फायनान्शियल एसिस्टन्स. फायनान्शियल एसिस्टन्स हो वर्ड बरो दिसता सारको. लास्ट असो फायनान्शियल एसिस्टन्स तुवें केन्ना दिलेलो वोटरांक. वेन आय कॉन्टेस्टेड. हे फायनान्शियल एसिस्टन्स तुवें वोटरांक म्हणजे केन्ना अशें दिलेलें. 1 म्हयनो पयलीं इलेक्शनाच्या. 2 दिसां म्हळ्यार इलेक्शनाक घराघराक वचोन दिले. इलेक्शनाक 2 दिसां म्हटल्यार दिले. बरें आहा. रेजिनाल्ड ते हेका GPCC प्रेसिडेंट करता म्हणून आयकलां. कोणाक. लुईझिनाक रे. GPCC प्रेस करता खंय. तुका ह्या फावटी कांय दिना पोत्तून. कोणाक कापास्ताय दिसपाना सामकें. कोणाकूच. आर यू स्टील काँग्रेस और लायक नाव सिंगल एंड रेडी टू मिंगल विथ एनी अदर पार्टी. आय एम वन पर्सन. तूं गोवा फॉरवर्डान वयतलो. रेजिनाल्ड लायक रे गोवा फॉरवर्डान वयतलो. नो कमेंट्स म्हणून आमकां आनीक कन्फ्यूज केलें रेजिनाल्डान एज युजल. आलेक्स रेजिनाल्ड मरे आनी बाबू कवळेकर पयलीं कशें काँग्रेसीन आसतना हे दोगूय जाण सामके हार्ड वर्कर. म्हणजे केन्नाच कसलेच पोस्ट आनी पोजिशन तेंच्यांनी मागलें ना. एक्सपेक्टेशन दवरलें ना. ऑलवेज स्टेड विथ पार्टी लॉयली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. बाबू कवळेकरान काँग्रेस सोडली आनी तुमी जाणा तेका लॉटरी लागली पळय सामकी. पूण आमगे रेजिनाल्ड आजून स्ट्रगल करता टू गेट वॉट पीपल थिंक रायटफुली ही शूड गेट. आमी म्हणिना लोक म्हणटा तेका मेळोंक जाय मरे कितें तरी पोस्ट. जस्ट इमॅजिन. हाय चर्चिल बाब कैसो. आय एम बॅक. BJP बाणाले पावली कितें रे चर्चिल. पेपरार वाचलें रे हांवें पयरूच. BJP जम्मू काश्मीर बी पावले म्हणून. पण प्रेसांनी तुमी सांग व्हडले हें दिले सारके व्हडले हे कितें. हय न्ही रे. BJP काश्मीराक पावली आनी हांव हांगा अजून कारवार पावना मरे. हांव तोहें म्हणपाक सोदतालो. आख्खो संवसार BJP जॉयन जाताय. तूं BJP कित्याक जॉयन जायना चर्चिल. हें कितें. जो रे BJP जॉयन जो चर्चिल. BJP जॉयन जो तूं. हांव BJPचे जे पळय हें आहा कितें आहा तेंगे पळय हें आहा जा रे एकदांच BJP जॉयन जा आनी पळय प्लीज वन टायम BJP ओनली. नेवा गोयडू जॉयन जाता आसा BJP. हांगा येता फुडारान केन्नाय जॉयन बी जालो जाल्यार प्रेसाक 100 पाट सांगता 200 पाट सांगता हांव. जागर जावं नाका न्ही. कशें जातलें ना म्हणजे तूं जालो बी जॉयन BJP बोवाळ पडटलें आनी आमकांय मातशें कितें कंटेंट मातशें. चर्चिल जाल्यार म्हणटा BJP केन्ना वचपाच ना. BJP गेलो जाल्यार वाचपाय आसतना तुमकां तुमकां सांगलां हें. गमलें म्हाका गमलें आय गॉट इट. ते हेका डोंट बी फ्युरियोज रे चर्चिल. डोंट बी एंग्री. डोंट बी फ्युरियोज. आनी तूं कहो आहा हरशी. ओके मरे नाव यू गुड. हांव कहो आहा ते तुका पळय दिसतात खबरूच आहा. साको शेंब्रो बेंब्र्यांतलो शेंब्रो. कोण हांव. कुनाडकाय बोल्लो.
हांव कोण कितें कुणाडक्या कितें म्हणटा बिजोळो वयस कित म्हणटा तूं म्हाका राग येत जाल्यार सांगता चर्चिल हांव बाणाले येवन कॉन्टेस्ट करतलो कळ्ळें चर्चिल बाब सारको म्हाका तूं हें कर नाकाय फुर्योज जायनाका वय बाबा माझी गेम म्हाजेरूच उलटायली कितें म्हाका आतां फुरियोज जावनाका म्हणटा ओके म्हाजो टेम्पर टेस्ट करतालो केन्नाच चर्चिल बीजेपी म्हणून उतर म्हणाका कितले पाटी मातशें क्लियर करून दिला 10 साल हांव तुमकां क्लियर करून दिवपाक आनीक आसा कोणाकाय म्हाका बरें बरें तें नाका ओके फॉरगेट डॅट तुवें हांवें आयकलां कितें नवें तियात्र बी बरयलां खंय लॉकडावनान घरा आसलो तेन्ना कितें नवें तियात्र बरयलां गुन्यांव म्हजो गुन्यांव म्हाजो वाव नांव बरें आहा मरे तियात्राचें गुन्यांव म्हजो वयस नांव साम पावर आहा रे गुन्यांव तुजोच काय आनीक गुन्यांव कोणें बरयल्ला कोणें भायल्यान बीन हो गुन्यांव म्हजो चर्चिलाले म्हाजो जाल्यार बरें आहा हांव सांगता चर्चिल शो सुपर हिट डेली 3 शो 1.5 म्हयन्यान 100 शोज गॅरंटेड चर्चिल ह्या तुज्या तियात्रान कोण कोण आहा आर्टिस्ट कोण कोण आहा वन मॅन शो हाव कॅन तियात्र बी वन मॅन शो चर्चिल वन मॅन शो म्हटल्यार मोनोलॉग मरे तियात्र कशें जाता हांव आसूं हांव आनी तुका आनी कांय विचारना ना मागीर तूं म्हाका शेमरो भेमरो आनी कितें कितें म्हणटलो देवाक खबर जस्ट इमॅजिन Enough of talk now. Time for us to reclaim the soul of news. Time for us to start talking about the Indian states. Let's start a new journey with Goa ahead. Tourist paradise, political potboiler, cultural hotspot, biodiversity melting pot. A land of 1.5 million people isn't just about a beach or a casino or a great holiday. Together, we'll discover the true Goan identity and bring it on the national main stage. Let's be prudent. Let's take India ahead. जस्ट इमॅजिन दीपक बाब कोरोना व्हायरसा खातीर सध्या आमी एकामेकाक हात दिनात सो आमी सेफ्टी नॉर्म्स हे करपाक पाळपा खातीर आमी कशें एकामेकाक हडकुपाचें हें आसात पण अशें खूब कडेन पयलां अशें कोपर मारता मुठीक अशें मूठ म्हणून मारता अशें म्हणजे सेफ्टी हे करपा खातीर दीपक बाब वॉट इज युअर टेक ऑन कोरोना व्हायरस कितें दिसता कोरोना व्हायरस थोड्या लोकांक तो नाका जाला थोड्यांक तो नाका जाला ते खबर पण जाय कोणाक ते हांव सांगता तुका कोरोना व्हायरस आसचो उरचो ही इच्छा शोषीत पिडीत घोवांची ह्या संवसारान बायलेच्या जाचाक कंटाळलेले गो जे सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे तांकां वरदान बायले कडच्यान पयस रावपाचें म्हणजे ते तांकां जाय आतां कोरोना व्हायरस जाय ही कितें म्हणटा तूं हेजेर सारकें न्हू म्हाजें हांव कितें म्हणटा तें तुमचें कितें मत आमी कांय स्टेटमेंट दिवना आनी आमी म्हणूय बी ना घो रे बाबडे बायलेच्या जाचाक कंटाळलेले रे आनी सोशल डिस्टन्सिंग आसा म्हणून मरे ते कोरोना व्हायरस तांकां बरो दिसता सामकें रे शी आमी कांय स्टेटमेंटूय दिवना आमी म्हणूकय ना त्यांचे भितर ते कितें चलता ते तांकां खबर सामकें सामकें घो बायलां कितलीं झगडो तांच्या मदीं पडोंक जायना तिसऱ्या मनशान तो फोणान पडलो ती लास्टाक झगडोन म्हणून ती एक जाता आनी तो मदीं पडटा तो बाबडो भायर जाता कित्याक घो बायलांच्या भितर कितली धुसफूस आसूं पण तेंच्यो युती धर्म आयुश्यभर पाळटात ती बरोसर युती दाट आसता तेंची आवय मदीं पडपाचें ना पाड पडा तेच्या
युती म्हटले काय म्हाका तुमचो तो काँग्रेसी बरोबर तुमी पयलीं युती खेळटाले पळय इलेक्शन पावले काय लागीं म्हणजे म्हाका तेजो उगडास जाता म्हणजे याद दवरतले फुडले जनरेशन्स तुमची ती युती काँग्रेसी बरोबर. आज काँग्रेसीक प्रॉब्लेम कितें जालो तो तुका खबर आहा? आयज काँग्रेस आनी प्रॉब्लेम दोनी अलायन्स पार्टनर कितलीशींच वर्सां जालीं आतां. प्रॉब्लेम काँग्रेसीक सोडिना, काँग्रेस प्रॉब्लेमाक सोडिना. काँग्रेसीक असेंब्ली इलेक्शनाक फाटल्या 17 सिटां दिल्ली मरे. आज तेणी झेडपी इलेक्शनाक कितली सीट हाडली तेंय तुका खबर आसा. 4 सिटां हाडल्या 4. असेंब्लीची 17 सिटां ते झेडपीची 4 सिटां. हो आतां मेरेनचो तांचो प्रवास. Deepak Bab, I would like to ask you, like, what is your appeal to all the Goan political parties today? कितें? म्हणजे गोंयांतल्या राजकीय पक्षांक तुमी कितें आव्हान करता? हांव मागता राजकीय पक्षांनी स्वतंत्र आपलें अस्तित्व दवरपाचें, दुसऱ्याचेर नजर दवरची न्ही अशें हांव मागता. तुमचेर असो आरोप आसा की तुमी अध्यक्ष पदाची खुर्ची कशीच सोडिना, घट्ट धरून रावल्या कितलीशींच वर्सां. आनी आमी कितले वर्सां जाता आतां? म्हाका आनी 5 वर्सां खूब जालीं. प्रताप सिंग राणेन अशेंच सांगून रिकॉर्ड ब्रेक केलो आपलो. 10 फावटी जिखून येयला. अशें न्ही एकदां लास्ट 5 वर्सां प्लीज एकदांच म्हाका हाडा लास्ट 5 वर्सां मागीर हांव खंय आसा प्लीज अशेंच. सुदिनाकूय आनी मॅक्सिमम छे सुदीन सामको मुख्यमंत्री जायसर इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाचें कशेंच बंद करपाना. हांव गॅरंटी दिता तुका. कळ्ळें न्ही? कळ्ळें म्हाका सारकें कळ्ळें. म्हणजे फुडलीं किमान 50 वर्सां तरी मगो पक्ष ढवळीकरांच्याच हातान उरतलो. आसूंकूच जाय. ही आतां संजीवनी साखर कारखानो आहा पळय म्हणजे तितून कितें उरलां खरवडून खावपाक येणाऱ्या मंत्र्यांक बीन फुडारान कितें दवरला बीन कांयच ना. सामकी चाप न्हू केली. अदानी जिंदाल यांच्या खातीर गोंय म्हणजे कितें तुमच्या मते कितें दिसता? वॉट इज गोवा फॉर अदानी एंड जिंदाल्स? गोवा म्हणजे एक चान्स. फोंड्या तुमचो डॉक्टर केतन भाटीकर कॅन्डिडेट, मांद्र्या तुमचो जीत आरोलकर, मया तुमचो मिलिंद पिळगांवकर कॅन्डिडेट आनी तूं प्रियोळ काय शिरोडा ते फुडें वारें पळोवन सूप धरतलोच. तुमचो बिचोलेचो कॅन्डिडेटाचो स्टेटस कितें आसा सद्या? कितें करता? बिचोली नरेश सावळ आसा. अशें पण तो हालीं कॅम्पेनिंगाक बीन चड दिसोंक ना तुमच्या बरोबर. इनफॅक्ट आमकां असो प्रश्न पडलो की तो सद्या काय करतोय नरेश सावळ. कितें चल्लां तेजें? एकला चलो रे. दोन्ही भाशेन उलयता मरे तूं. तुमचो जीत आरोलकर पण सॉलिड हा. कितें सांग म्हणजे लास्ट मेरेन कळोंक दिवंक ना की आपूण खंयच्या पक्षाचो आनी ओनू आउट केले की हांव MGPचो म्हणून. हे मात बेस्ट. जिताक कितलो त्रास केलो पळय. भोंगो रे खूब त्रास केलो रे बाबड्याक. शी अगो पक्षांत वचूं नाका प्रवेश करूं नाका म्हणून खूब त्रास केलो. कोणाक? जिताक. जिताक. ओके फुडें. पयर इलेक्शना वेळार ताका व्हरून इकॉनॉमिक सेलान बसयलो. BJPचे मरे अशेच धंदे. सत्तेन आसली काय मरे सामकी म्हणजे कांयच विचारूं नाका. तुमकां दिसता की हेच्या फाटल्यान सोपटेचे षडयंत्र बी आसा? हें डेफिनेटली आसा. पण दयानंद सोपटे म्हणटालो की आपणे सरकारी पावर वापरून जीत आरोलकराची रॅली आडोवंक ना बी अशें. तो कितें म्हणटलो तेजी ती आय डोंट नो. दीपक बाब म्हाजो टायम सामको सोंपला. तुमकां म्हाजो लास्ट क्वेश्चन हांव विचारतां. कितें? मंत्री गोविंद गावडे जे प्रियोळचे आमदार आसा. इंडिपेंडंट. हय गोविंद गावडे इंडिपेंडंट प्रियोळ आमदार जे आसा. तुमकां गोविंद गावडे नेस्तुबूत जाल्लो जाय. आनी कितें उलयता म्हणजे एक्झॅक्टली कितें जाल्लो जाय तुका गोविंद गावडे? नश्ट जाल्लो जाय. आनी उगी राव कित्याय कितें बेश्टी उलोवं नाका हांगा बेश्ट कितें. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो जस्ट इमॅजिन आयज आमी हांगाच हॉल्ट मारया ब्रेक मारया. नातालाच्यो परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक परबी दिता आनी फुडल्या आयतारा 7:30 घेवन येता जस्ट इमॅजिन तुमचें हांसपाचें वाशीन. मेळटा फुडल्या आयतारा. पळयत रावा जस्ट इमॅजिन. बाय.
Just imagine. Just imagine. Just imagine.